महाराष्ट्रात नालासोपाराचे धरपकडी वेल्यान काय लोक उठसूट सनातनाचेर बंदी मागतात। अजून तपास चल्ला। खंयचेय संस्थेचे नाव घेवप बरोबर न्ही म्हूण खुद्द गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकारान सांगला। अशें आसतनाय सनातनाचे नाव बदनाम करपाचे कारस्थान चल्ला म्हूण गोंयचे हिंदुत्ववादी संघटनांनी फोंड्यां निशेध फेरी काढली। तेच फेरीची आग्यार मैदानार सभा जाली। नालासोपारामध्ये भूरक्षक वैभव राऊत याला अटक झाल्यानंतर आणि दाभोलकर प्रकरण या दोन्ही प्रकरणानंतर वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमातून सनातन संस्थेवर बंदी घाला, सनातन संस्था आतंकवादी आहे, सनातन संस्था देशद्रोही अशा प्रकारची वल्गना वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू झाली। वेगवेगळ्या माध्यमांमधून मोठ्या प्रमाणात प्रचार सुरू झाला। प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्याचे गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मीडियासमोर सांगितलं की आतापर्यंत जो काही तपास आहे तर तो पहिल्या टप्प्यामध्ये आहे। कोणत्याही संस्थेचं संघटनेचं अजून नाव पुढे आलं नाही आहे। त्यानंतर ATSने स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन सांगितली की संपूर्ण तपास यंत्रणा आहे, तपास जो आहे तर तो पहिल्या टप्प्यामध्ये आहे, अजूनपर्यंत कुठच्याही संघटनेचं नाव पुढे आलं नाही। असं असताना देखील आज सातत्याने सनातन संस्थेचं नाव घेऊन सनातन संस्थेवर बंदीची मागणी थेट केली जात आहे। त्यामध्ये काही राजकीय पक्ष आहेत, काही मुसलमान नेते आहेत, काही पुरोगामी आहेत। तर या सगळ्याच्या निषेधार्थ आज या ठिकाणी समस्त हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने आज या ठिकाणी ही जाहीर निषेध फेरीचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या ठिकाणी संपूर्ण फोंडा शहरातून आग्यार मैदान येथे या फेरीचा समारोप होईल आणि शेवटी सभेत रूपांतर होऊन या फेरीची सांगता होणार आहे। सत्तरी सुर्ला उपरांत वेलिंगा प्रियोळाय बार्रा नाका म्हूण आवाज चढला। वेलिंग प्रियोळ पंचायत वाठारात आनीक होलसेल सोऱ्याची शॉपां नाकात आनीक बार्राय नाका म्हूण लोक सरपंचा मेरेन पावले। चवथी मेरेन वाट पळयतले नाजाल्यार रस्त्यार देंवतले म्हूण लोक तांकां सांगून गेला। सध्या ह्या वाठारात 44 बार्रा जाल्यात। पंचायतीन हे अशें करचें म्हणून बरेचशा पंचायतीन ह्यो डिसिजनां घेतल्या। थंय लोक ना, थंय पोट भरपी आसा। आमी कोणाचें पोट मारूंक येना किंवा कोणाचो धंदो पिड्ड्यार करचो न्ही, पण आमी मुद्दम करता की हे आमी पयलींच दिलां की ह्यान फुडें कोणी घालची न्ही। आनी एक क्लियर खंयच्याच परिस्थितीन आमी दुसरे नवी बार्रां येवपाक दिवचे ना। तुमी जर कितें करता तें करा। विघ्न हरता येवन गेल्या बरोबर अशें म्हणटात की सगळीं विघ्नां दूर जाता म्हणून, तशें आमी आतां ह्या विघ्न हरता येवन गेल्या बरोबर आमचें जें विघ्न आसा तें आमी आशावादी आसा आनी आमी आतां तें निवेदन घेवन आमदारा कडेन वतले आनी आमदाराकूय अशें निवेदन दितले। आनी जर थंयच्यानूय कांय जायना आसत जाल्यार आमी एक स्टँड घेतिल्लो की आंदोलन करतले किंवा उपोशण करतले म्हणून, तो आमदाराक तें निवेदन दिल्या नंतर आमी फक्त 8 दिसाचो तांकां टायम दितले। 8 दिसां भितर हें बंद जावपाक जाय। जर तें जायना आसत जाल्यार मागीर 9व्या दिसाच्यान आमी डेट ठरोवन मागीर तुमकां सांगतले की आमी ती डेट केन्ना ठरयल्या ती जाल्या नंतर आमी 9व्या दिसाच्यान तें निवेदन दिल्या पासून 9व्या दिसाच्यान आमी थंय उपोशणाक बसतले। आनी आतां जें उपोशण जातलें हें उपोशण अशें तशें जावचें ना आनी आमी त्या जाग्यावयल्यान आमी मेले जाल्यारूय बेहत्तर अशा कित्याक ज्यो इल्लिगल गोश्टी घडल्यात, ज्यो समाजा खातीर वायट आसा, ह्यो वायट गोश्टी आमच्या ह्या पंचायत एरियेन आमी चलपाक दिवचे ना। येणारे हांव फुडली जेन्ना मिटींग येतली तेन्ना अवश्य हेजेर विचार करतलो। प्लस हे लोकांक हांव हिंगा सगळ्यांक सांगना ग्रामस्थांक, तूं लोकांक जर विरोध आसा, सगळ्या गांवच्या लोकांक विरोध आसा जाल्यार आमकां हे कसलो धंदो हांगा वायट ही आमच्या पंचायतीक येवपाचें ना। जर लोकांच्या संमतीन सहकार्यानूच कितें धंदो जावं कितें करता जाल्यार बरी गोश्ट जातली। तेन्ना हांव म्हाज्या म्हायती प्रमाणे हे बार्राक परमिशन पंचायतीन दिल्लें ना। हे बार्रा हांगा तांकां नाका रस्त्यार। एकूच बार काय एकूच न्ही, जे आतां हें आसा न्ही तें पर्पजली नवें होलसेल नाका येयला तें नाका म्हणटा ते। आनी हेजे फुडें 44 ते जी हांगा प्रिय पंचायतीन जी बार्रां आसा जावं होलसेल आसा तेंचो कांयच आक्षेप ना, पूण नवीन येवपाक ते नाका म्हणटा। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।